मोगो पक्षाच्या केंद्र समितीक 2 वर्सांची मुदतवाड दिवपाक आयतारा बसका जाली। मुसलमान तशेंच क्रिस्ताव समाजाक एकठांय हाडपाक मोगो पक्ष वावुरतले म्हण ह्या वेळार मंत्री ढवळीकार उलयला। त्या भायर ज्या सुवातांचेर मोगो पक्ष सत्तेर आसा थंय भाजपाक मध्यस्थी करपाक दिवचे ना म्हण पावसकर उलयला। RDX को खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। आमचे वार्षिक आमसभा आज हांगा आमची जाली। त्या आमसभेक फक्त एकूच विशय आशिल्लो की केंद्रीय समितीक 2 वर्सांची मुदतवाड दिवपाचो आनी ती हांव सर्वांच्या हेणे आमी आज ती केंद्रीय समितीक 2 वर्सांची मुदत दिल्ली आसा आमसभेन। ही मुदत आमी घेतल्या ती फक्त पक्षाचे कार्य फुडें व्हरपाक, पक्ष बळकट सगळे 40 मतदारसंघात बळकट करपाक आनी ही आव्हानां गोंयांत ह्या पक्षा समोर येता ती आव्हानां उतर दिवपा खातीर पक्ष बळकट जावपाची खूब गरज आसा आनी ती आव्हानां आमी पेलतले, पक्ष बळकट करतले आनी फुडें वतले। आमी आतां फेब्रुवारीच्यान काम सुरू करता। फेब्रुवारीच्यान आमचें काम हें प्रत्येक मतदारसंघात सुरू जातलें आनी त्या पद्दतीन ती मांडावळ केली वतली। 40 मतदारसंघात काम सुरू करता। आज एक मोठें डिसिजन जालां आनी हें डिसिजन सगळे लोकांनी मन बसून घेतलेलें आसा। आमच्या एक्झिक्युटीव कमिटी आनी जो कॅथलीक आनी मुस्लीम लोक आमचो बसून पयस आसा ह्या दोनूय समाजान एकठांय करप, हांचे कडेन सुतोवाच करप आनी त्या नंतर एक स्टेप मुखार कसो वचप हें डिसिजन आमच्या कमिटीन घेतलां। बरे कॅथलीक लिडर जे आसा, ज्यांचे फाटल्यान बरो इतिहास आसा, बरी संस्कृती आसा, अशा लोकांक आमी घेवन राजकारणांत मुखार हाडपाचो प्रयत्न करतले। आमचे पसून जो कॅथलीक पयस आसा आनी मुस्लीम वर्ग पयस आसा ताका आमी एकठांय करपाचो प्रयत्न करतले आनी हें स्वप्न जें गोंयकाराचें आसा तें स्वप्न साकार करपाचो प्रयत्न आमी करतले। आमचो निर्णय आसा, मोगो पक्षी नेते निर्णय घेतात तो आमचो निर्णय, तितून आमचो चेंजीस काय आमी म्हणटा हें करते। पूण जेन्ना आमी पार्टनरशीप जेन्ना करता, बिजनेसा सुद्दां पार्टनरशीप करता तेन्ना दुसऱ्या पक्षान आमच्या मतदारसंघाक इंटरफेर जावपाक जाय। आमी म्हणना आमी डायरेक्टर कर, आमी म्हणना आमी चेअरमॅन कर, आमी म्हणना आमकां हें कर, आमकां तें कर। आमी म्हणटा दुसऱ्या पक्षान आमच्या मतदारसंघाक इंटरफेर जावपाक येना। म्हाज्या मतदारसंघाक काल एक पोल्युशन कंट्रोलाचो बोर्ड तयार जालो आनी हे दुसऱ्या पक्षाच्या मनशाच्या बोर्डाचे मेंबर म्हणून जातो, मेंबर डायरेक्टर त्या घेवपाचो मेंबर म्हणून जातो कसो जातो। हांव म्हणटा आमच्या पक्षाक कांय दुनाका, आमचे कडेन मायनिंगाचो वेवसाय आसा, तो वेवसाय सुरळीत चलता पुरो, पूण दुसऱ्या पक्षाक हाडून आमच्या मदीं थंय तेन्ना पोल्युशन बोर्डाचो घालून आमच्या कार्यकर्त्या भितर फुडाफूट जाली। 7 पंचायती सरपंच म्हाजे कडेन आयले, 7 पंचायतीचे 54 पंचायत मेंबर म्हाजे कडेन आयले। आतां कितें उत्तर दिवं? हेची दुरुस्ती जावपाक जाय। आमी जेन्ना खंयच्याय पक्षाक जेन्ना आमी सपोर्ट करतात त्या पक्षाक आमच्या मतदारसंघाक इंटरफेर जावपाक